अनायपणाने आमकां कांय नाका. म्हाजें तुका हांव सांगपाक क्लियर, हांव ते म्हाजे एरिया हांव पंच मेंबर त्या हेजो, म्हाका खूब स्ट्रगल करचें पडटा लोकां खातीर. आतां लोक येयला पळय ते बेकार म्हणून भायर येवना हांगा. भायर येवन पळय लोक कितले येयले, म्हाका तुजे प्रॉपर आन्सर जाय. म्हाका ते प्रेसा कडेन अशें गुपचूप उलोवपाक म्हाका चलपाक येना. म्हाका तूं क्लियर सांग, तूं पंटूल काडटा काय ना ते इतल्या मदीं. इतलेंच आतां तुवें अशेंच दिवपाक तूं पंटूल काडटा म्हणून. आमी कितें लोक हांगा 50-60 जाणां ते सगळे उपाशी मरता थंय. तुमच्या ते तुमकां ते पयशे मेळटा आनी तुमी जाय ते करता. फकाणां जाय लोकां कडेन, तुमी खेळटा जाय पब्लिका कडेन. तुमकां खबर ना कित्याक ना फकाणां जाले बरें. पयशे घेता आनी रेंट जाय तांकां दितात. कोणाची प्रॉपर्टी म्हणून तुमी दिता? तुमची तुमचे रायट आहा ती दिवपाक. पब्लिकाची प्रॉपर्टी पब्लिक हांगा स्ट्रगल करपाचें. वॉल्यूम वाडोवंक शकता. लोक आहा म्हाजे भायर म्हणून सारकें मरे भोसले तांकां धमकी दिता, लॉस जाय जाल्यार तुमचे कडेन पगारान कट करतलो म्हणून. त्या खातीर ते पेरोड बंद दवरता. भोसले स्टाफाक धमकी दिता, कितें लॉस जाला पेरोडीचे तेजे तुमच्या पगारान कट करतलो म्हणून. आमचो इश्यू सॉल्व जायना. आमकां इश्यू आमकां पंटूल काडलेले जाय. आमकां आन्सर आमकां आमी जेका आयकून घेवचे ना. आनी पयशे घेवन धंदो केलो जाय. मिनिस्टरा वरसून अरे म्हाका सांग, पब्लीक प्रॉपर्टी काय दिवंक शकता? हे पोर्तुगीज स्थानापासून फ्री जाता. हेच्यानी पयशे खाल्ले आनी हे केले. हांव सांगता रे, हांव वॉर्ड मेंबर ते एरियेचो स्ट्रगल करता. हांव थंयचो लोकांक वॉर्ड मेंबर सगळ्यांनी बोलता करून जालें रे हांगा. तो उलयता हेचे आन्सर आमकां दिवपाचें ड्रॉईंग काडपाक. हय सायन कोणे मारला ते काही सांग रे. आमकां तूं कोण कोण काडटा ते सांग रे. फेरीबोट तूं सांगू नाका रे. फेरीबोटीचे आमी पळयतले रे. फेरीबोट चलपाक जाय कित्याक हांव पळयतलो. तूं पंटूल काडटा काय ना ते आमकां इन्शुरन्स दी. तुमकां कसले रायट आहा रे थंयसर फेरीबोट हे करपाक, पंटूल दिवपाक, लोकांक मरपाक. आनी ल्हान फाल्यां जर बोट फेरीबोट बुडली आनी भुरगीं बुडली जाल्यार कितें करतले? कालवी प्रकरण जायत जाल्यार पयशे घेतले हे केले. अरे न्ही धोका तर दिया सर. अरे वर्कशॉपात धोका आता तेजे भाड्याक ओपन केला ते बसले कित्याक घेवना तर बसले घेवं नाका हांगा ना. हांव सांगता बसले फोन करून सांगला. हांव वतलो फुड्यान ओरून करून दिल्या. बसल्यान पयलेच ऑप्शन बसले आनी आपले सायन ओव्हरऑल केला आमच्या जेटी रेंटेड केला. तो डुप्लिकेट आहे. दोन नंबर डुप्लिकेट डुप्लिकेट दुसऱ्या नंबर डुप्लिकेट एक आन्सर काय असतले घेतले की आन्सर येता म्हणाने आता काढपाकूच जावचे ना तिकडे. दिलो म्हटलं कसं काढलो तर हांव धाडलो सगळे असे. ती खंयसर कोण शिवोली येयली खंय येयली हाडला निमाणे आंगर बांदल्या. न्हू रे तेणे आतां बरोवन दिवं फाल्यां कोण मरत जाल्यार जबाबदारी आपूण घेता म्हणून तेणे बरोवन दिवनी मरे. तो तोंडान सांगता पळय ते ड्रॉईंग काडून तेणे बरोवन दिवनी मरे. कोण मिनिस्टर आमकां ड्रॉईंग काडून दाखयता अशें आनी तशें ते ताका घरा काडलो सांग. बरोबर आहा रे. आमी आहा रे रेमेला आमी आहा रे. सर खंयच्या मिनिस्टरान दिला ते आमकां मातशें कळय. कोणें परमिशन दिला तुका ब्लेम करीना आमी सर. खंयच्या मिनिस्टरान मिनिस्टर लेवलार जाल्या. मिनिस्टर लेवलार जालें तें नांव सांगून मिनिस्टर कोण मुळाक सांगून येवंक जाय. पब्लीक प्रॉपर्टी हेंच्यानी कोणा इतलो आसतना दिव येता रे. कळ्ळें न्हू. पेपरार काय ना भुरगीच नाही. रिटर्न घेऊन रिटर्न घेऊन सांगू तो किती आहे ते रिटर्न घेऊन दुसरा ऑप्शन दुसरा करायचा कोण काढ कोणाला आमच्या भुरग्यांना आता गरीबाच्या भुरग्यांना त्यांच्या व्हडल्या गाडयांच्या वरपाक
त्यांच्या भुरग्या मुलं कडे येतात भुरग्याक जातात कोण स्ट्रगल करतात त्याला काय म्हणतात काय ऑप्शन सांगता बशीचे त्या गावात सांग बसू देना बेटींच्या भुरग्यांक बसू आपल्या जायची प्रॉपर्टी आहे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी कोण राव राय का सांग रे काय बाहेर आमकां सर सोल्युशन लोकांक त्रास जाता स्टुडंट सगळे लोकल्स कोण आसा पळय ती फेरी यूज करता Exactly. So this is what I explained to you some time back. But he's talking some rubbish. So what has happened is they have approached Bosley and Bosley has given a different statement. Exactly. So So now solid. that is what I told you. I am going to call Bosley. I'm going to call the master of the ferry board and explain to them, find out their difficulty and resolve the. He's asking to resume the service. Not at a click of a finger. हो सांगा हो बोलला सांगा श्रीवास्तव बोलून सांगा श्रीवास्तव कोण डेव्हलपर श्रीवास्तव कोण रे काढून तुम्ही कॅप्टन खबर आहे का श्रीवास्तव कोण खबर आहे तुमका खबर ना श्रीवास्तव कोणतं सांग बरं तू सांगता बसल्या तो आम्ही ऐकायला उलयता ते आम्ही सांगणार उलयला पडता आम्ही ऐकायला श्रीवास्तव कोणतं हाड म्हणे श्रीवास्तव आनंदी चलता आणि श्रीवास्तव कॅप्टन पण चलता घंटा करता बसलो आणि आता ते घेऊन जाणे कितें म्हणटा आतां तेका तेजें सोल्युशन कितें आसा काडून सोल्युशन काढूनच जाय आमकां पूल झाले पूल पडटा दुसऱ्या गावात अरे ढवळीकरांना पुढे मी कावना काढणार बसल्या एका ढवळीकरान दिवाळी त्यांना तिकीट जाय मारियो आम्हाला बेताना फिरून काय करणार ढवळीकरांना बेताना झगडाना बरे प्रॉब्लेम सॉल्व करता पैशांनी मागता फिरवड फुकट मागिना पूल बांधता मागीर तरी बंद करता म्हणून पूल बांधता ते सोल्युशन करा मागीर बंद करा किती वर्षां चालू आम्ही निघाले वयता पळय हांव हे सगळ्या घबराच्या फिरवड येता तो सांगता हांव उलयता हांव खरें ते उलयता ते सांगला तेका क्लियर करचें पडलें हे म्हणे संत म्हणे सारखे लिप हेंचे काय जावन काय ना हेणे काय घेवंक ना बाबू सरपंचान 10 पट्टी तरी चाळी केलो थिंगा तो सगळा बंद जालो कितले पट्टी हे करून आता आम्ही आमचो मांडलो न्ही प्रश्न तेंका सोल्युशन काडणी आतां उलयत रावले जाल्यार हांगा सोल्युशन म्हाका आमकां जाय फक्त पंचूल काडलेलें सोल्युशन सारकें पंचूल काडलेलें पयशेकार कोण फेरीपोटीन वचना गरीब लोकूच वयता फेरीपोटीन इस्कॉलचे भुरगे पंचूल काडटा ते सोल्युशन क्लियर राप आमकां क्लियर जाय पब्लीक प्रॉपर्टी क्लियर कर तूं कितले वर्ष जाले आम्ही फेरीपोटी घराच्या बंद नाटकां करता मदीं मदीं इकरांकूच बंद करता सांगून कोण काळ असताना पोया किती करता वरांनी भितर वता 10-11 फिरवड डिझेलाक पडता डिझेल 2-3 वर अरे जान पयली रातची डिझेल घाताले रातची डिझेल किती सांगताले एका खबर घेता डिझेल न्हू तांगे 10 जाण स्टाफ आसा शिवचंगा 10 वर्सां जाली डिझेल पगार घेता 10 वर्स जाले अजून त्यांना ट्रान्सफर करणं काय ना
भोसल्याचे निधन पगार घेता त्यांना डिझेल डेरो काढून त्याच्यात धरपा ना रातचे 10 फिरून पळताना डिझेल बॅगर भरपा लागला सकाळचे 10 भरता आणि मागीर 12 साडेबारा फिरवट हाडटा 2-12 डिझेलाचे काय वेलान दोरी गेली काय चेंज तुटल्या एका कित्याक खबर एका सांगून खेळटणांक फिरवट खंयची खंयची आसलेली ती मुसल्या फोनी होलसेल पोचून आरएनडी करता आपल्या जाते करता Sending the guys to start. And also what he's saying about these time wasted in fueling and all that, we'll sort it out differently so that there's no time wasted during the peak hours. डिस्टर्ब जावची ना सर्विस फेरी सर्विस We do our best, certainly. Sending now the people to start the ferry. आमकां रिटर्न जाय दोन बोंब मारचे पडटा 15 दिसांनी ऑफिसान वयचे पडटा म्हाका तूं आसना हांव कितल्या फावटी झगडला पळय हेजेर आरेंज वचून तूं बसल्या काड आमकां रिटर्न घेवन हेजे आमची सांगता पळय न्हू आमकां सगळें खबर आहा कितें आहा पळय फिरवट केन्नाच बंद जावची ना आमची तुम्ही फेरीबोट काडचे ना म्हणून सांग आणि फेरीबोट रेग्युलर चलतना तेन्ना रिटर्न घेवन आमकां तेन्नाच आमी वयताले धाडली म्हणून सांग तुम्ही धाडटले आनी मागीर गोंयांत वचून लोकांक हांव डॉक्टर ना फेरीबोटी सगळो लोक येला तेंची पोटां पोस्ट सांग मरे हे कॅजिनो दिला पळय तेंची पोटां भरा सांग मरे विकान 2-3 सगळ्याक जर कॅजिनो जाल्यार आमी मरपाचें कामां मरे आमची धंदे आज बाजून हे करपाची गोष्ट खेळणार आम्ही रायबंद फिरवट म्हणली की हांगेली फिरवट टवड हांगाचं फिरवट दोन पास झाले असा एक अरे बाबा तू आमकां स्टार्ट खूप फाटी जाल्या तू रिटर्न प्रॉब्लेम जालो ना फिरवट रेग्युलर रिटर्न दी तेन्नाच आमी वयताले कोण रावता वयता ते पळया परत फाल्यां कोण तू कोण I work here in this department. सॅप्टेंबरच्या वर्षी तू सांगता तू रिटर्न दी आमकां रिटर्न दिता काय येणार वयताले ऑलरेडी त्यांनी सांगला मरे ना ना ते ओरल नाका तुम्ही उलयता सारखे आम्ही उलयता ते वायट रिटर्न भेटता नाही एग्रीमेंट जाय बाबा फेरीबोट रेग्युलर चलतले आणि टाइम पिरियड सर्विस जातले मग ऐकाता इतले बरे लोक आणि ज्यांना उत्तर तुमकां कळटा तेन्ना न्यूजान उलयता हो बरो मध्ये एका दुधान नाडोवपाचो हेचो अभिषेक करता What we are creating, we are not creating any news. काय घेऊन म्हणतो वीक म्हणून ते सांगून मी पुलीस कोण घेतलो भुरग्या वयता आता स्कुलां चालू झाल्या तुमकां तोच आवाज रे शावट म्हणजे कितें तुमकां तोच आवाज केल्यारूच जाता आवाज केल्यारूच जाता आवाज फेरियल काय जावपाचें ना ऐका कितें आमी हांगा उलयत उरतले आतां तेंचें एक्शन घेया ती पळोवया मरे तें उलया एका उलोवन हांव आनी उलय तुका सांगता तूं रिटर्न घेता तुकार घेता आमी वयर रावता उलोवया आमी रिटर्न घे सर तुका इंस्ट्रक्ट करून घातलो भोसलेक इन रायटिंगान इन रायटिंग सर तेका भोसलेक हेर इंस्ट्रक्शन Let me breathe here. Let me go out. How do you sort of behave here? So many years of my career, I've never seen a person like this. Very you know how to respect the government.
लेटर घेऊया तिथलं. So I've instructed my superintendent and we are doing our best to restart in all the tides. In fact, they were having difficulty during the low tide. But now they will resume it. What is the issue basically? That the Issue people have come is, in. I don't know what issue, I only could hear him screaming and shouting. You know, I couldn't see anything relevant by him. This particular person who was acting rowdy. He's been acting rowdy, I'm told, even there every time and harassing the department. But the instructions have already been sent to the technical team and the services will be resumed. Why the services were stopped? Any reason? Stopped because they were having maneuvering difficulty at the ferry ramp. फाटल्या कितल्या दिसांनी आमी ती फेरी बोट ओल्ड फेरी बोट म्हणलं जाता रॅम्पार सायडीच्यान कितें हें येता स्ट्रक्चर व्हॉट इज दॅट एक्झॅक्टली Yeah, that structure is for embarking and disembarking of the passengers For- which are going to transit to go on Pride 1. No, but who permission has been given them? Yeah, permission has been given by the government, state by government. the state So, government. but the ferry boat कशी होतली सर तिका सर because ferry boat एक तो ramp न्हू समजतो तोय देखून समजतो No, the ramp is on one side. So this is given on. that was the oldest ramp, no? That is the oldest ramp. Sir, आम्ही ते permission The ramp has been increased. There's a beautification done to the ramp wherein the width of the ramp has been increased. We are also having another thing where we are having a floating pontoon connected, if you see there, which is going to be on the western side of the ramp. So that is also part of the whole infrastructure which is given there. Sir, what happens? What सर happens? ते म्हणतात ते pontoonat आपण फेरीबोट बंद दवरता म्हणतात ते काम करपाक That is what he is saying. No, that is what I told them now to ask the master of the ferry boat to go and attempt it is done and give me the actual technical report. What is the reason? See, everybody can just say it is not possible. It is not possible. That's the easy way to say I cannot do a job. But they have to give me the reason why they cannot do the job. What exactly are the difficulties in maneuvering? Then I can advise them. And our technical team is there. We can sit down and work out how they can maneuver the whole thing. Sir, is it feasible to park two ferry at this point now? Sir, I can understand. Parking, no, it's No, not about because parking, I'm it's about asking you- maneuvering. Yeah. Maneuvering, turning space, and it all depends. See, it is not like a car which you can just go up, down, turn, reverse, all that. Here, there are wind conditions, sea swell conditions, all these are factors which affect. Sir, but how feasible it is that you एक oldest ferry boat, ferry ramp, everything, and थिंगा passenger and that too for casinos. नाही सर How त्याची feasible परमिशनाचे is permission? ह्या तुमच्याकडे कित्याक R&D कडे फाइंड आउट केला ते See, इलिगल that has been decided. Decided by It is the state decided- government or central government. State Sir, government. How without taking local into confidence, है ना? No, that has been given based on that. So whatever. R&D कडे फाउंड केल्या ते फुल्ली इलिगल हा जे सध्या जे बांधता ते ओनली 350 स्क्वेअर मीटर कितें जो जागा हा पळय जो टॉयलेट आणि पार्किंग तितलोच म्हणजे कॅसिनो बेती side म्हणतात. हय बेतीस कडेच्या रॅम्पा कडे No, I बांधता think we are talking about the Panjim side, no? ना पेंजिम साइड न्हू पेंजिम साइड ओनली ते टर्न मारपाक जो प्रॉब्लेम जाता पळय ते जे आसा लो टायडाक ते म्हणटा टर्न मारपाक प्रॉब्लेम जाता आपटतली बुडटली फेरी बोट No, no. That is not true. You No, cannot. but- It is not but like a risk toy. घेऊ शकणार नाही आम्ही. Or ferry boat is not a toy. Okay. Talking that it will just sink is. People are saying this will sink, that will sink. It doesn't happen that way. Okay, So but there ते are fully lot of- illegal आहे. त्याचे permission कसं there are a आहे? lot of technical and stability requirements for such things to happen. Captain, Okay, can you those- assure those- us that these ferry services from Panjim to Beti will remain for years? Oh, आता मदत पे है कसं आता मग नाम जातली ती. Certainly, it will remain for years. It's been there for years. It will remain for years, like all the other routes. बरं Because सर certain things are दोन coming, दोन especially दोन for एंट्री casino areas.
and people are, nobody is aware. Suddenly they come to you, rush to you for answers and if this was like तुम्ही आता रोड बोर्ड बंद करताले जाल्यार पहिले तुम्ही इन्फॉर्म करता कुतून नोटीस दिवन हिंगाय कशें कित्याक इन्फॉर्म करूना तांकां इन्फॉर्म केलें जाल्यार सगळें बरें आसलें. सर आनी तुमी सांगता पळय दोन तुम्ही entries notice आहा. एक काडपाक in जाय. आनी एक आउट वचपाक. आउट एंट्री जो आउट गेट आहा तो ऑलरेडी बंद केला, तो कॅसिनोन भितर ऑलरेडी घेतला. सो एक एंट्रीचेर वयता फुल्ली कंजेस्टेड एरिया जाता. एक एरिया फुल्ली कॅसिनोन घेतलेली आहा, ती जी बांदता पेंजीम सायड ती टोटली इलिगल आहा अशें R&Dन सांगला. कित्याक 350 स्क्वेअर मीटर ओनली अलॉट आहा, जो टॉयलेट बी आहा तो. See, like how cities are given all over the place. Isn't it a part of infrastructure? So infrastructure put up. A vessel has to be given a jetty space, a feeder service. Then we have to stop giving permission even feeder boats. It is an integral part of लोक कित्याक घेतलो? Captain will not occur congestion. Congestion How can I define? But congestion what they are saying? Will not occur congestion. That we'll have to see. If it does, then we'll have to decongest it some other way. So ते किती structure आता पाठवलं तुम्ही decongested. See if it is required, yes. सर इन्फ्रास्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टंट बट एक्झिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो प्रोटेक्ट करप खूब गरजेचें ना सर आनी एक गोष्ट आहा. Yeah. so you have to take whatever infrastructure is there, you have to take that into consideration and plan the rest of the infrastructure now. Exactly. You cannot stop the ferry boats. See, every time we give infrastructure, we build infrastructure, doesn't mean that there won't be problems. So now we will encounter, we will see how things happen. If there is something which we cannot, it's affecting the maneuvering of the vessels, maneuvering of the ferry boats, maneuvering of other vessels around the space, then we'll have to rethink how we should rectify the whole thing. कॅप्टन ह्या गजाली खातीर फुल्ली कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल आसा काय पॉलिटिकल इंटरव्यू पॉलिटिकल प्रेशरूय येता तुमकां जे नसल्यो गजाली आसता तेन्ना? ना सर आनी एक इशू आहा. इफ तो प्लेस आहा न्ही कॅसिनो ऑलरेडी पॉलिटिकल प्रेशर बीन येता I तुमकां? cannot answer, Sir, But but no, finally, you can afford to smile. Sir, finally, local support जावचे ना, common local man is support. suffering. आयज ते तुमच्या फुड्यान इतले जाण येयल्या न्ही सर. आयज फर्स्ट डे आमदार वोट घेता, आमदार ऑलरेडी पावलो. Common man is suffering, so you have to at least reply to them. Because No, as I've spoken to the honorable MLA of the respective this, another honorable MLA from Moscow, from Marmugao is also here. I've told them that we are doing our best to restore the service. In fact, I've already given instructions, and the ferry boats are going to resume soonest. But this issue will not occur again. Whether it will occur, can I promise? Anybody can promise you? No problem will go in the air. Are restored to the best of our ability. and it will continue daily. It won't stop. That also you can assure. It will continue every day. Why not? It's already continuing every day. तर even Bobo कित्याक माता तो सदा कंटिन्यू Just ask them. They have their own grievance, So their that own, ferry boat own technical knowledge, which they didn't even fund us. So I don't want to comment on that. सर एक कॅसिनोक जी जागा गेला पळय तेजे एक्चुअली रुला प्रमाणे ऑप्शन बी जावंक जाय. कांयच जायनासतना तांकां अलॉट कशी जाली प्लेस? That you'll have to again ask the people who take decisions. So, but you are also one of the person who take decisions. Sir, your technical How they can take decisions without your guidance, sir? सर कोण रे डिसिजन घेता? तुम्ही म्हणता डिसिजन घेता ते विचार कोण डिसिजन I think बोला बोला. तुम्ही सॅटिस्फाय आन्सराचे कॅप्टन होय आज सकाळी आमची ओत जातकूच एका लोकलजांनी म्हणजे लोकल पंचायत मेंबर सूरज राजेश तसेच आमच्या कनादी फांजाचे सरपंच सपनील जे हांगा आयिल्ले आनी ते लोकल सगळे जे बारीक धंदेकार आसा जेणे कॉल केलो ताका लागून आमी R&Dन ते पयलीं गेले. R&Dन तांकां सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर्स मेळूंक ना. R&Dन सगळें सांगलें की जर कोण ह्या एका कारणीभूत जाता जाल्यार कॅप्टन ऑफ पोर्ट आसा. सगळ्यांनी
काम करतात, गव्हर्नमेंट सर्वंट सुद्धा कोण चलून येतात ते सगळे जाण हे फेरी यूज करतात. सडनली तांकां कळ्ळें की बाबा फेरी काडून उडयली, हें सारकें न्ही. आनी हेच्या पयलीं खूब फावटी जालेले आसा, लोकल सदांच आरंडीन गेलेले आसा. सगळेच एक एक टायम आसता, जे टायमार आपण तेजेर सोल्युशन काडचें. ते एक तर काडचें, नाजाल्यार ती कॅझिनोची जेटी आसा तीच काडची. म्हाका दिसता लोकल इम्पॉर्टंट लोकल जे लोक आसा, भुरगे आसा, तेंची फॅमिलीज आसा, ते आमकां प्रायोरिटीचेर करूंक जाय. कॅझिनो म्हाका दिसता सेकंडरी दवरलेले जाता, पूण हांगा जाल्ले म्हाका अशें दिसता कॅझिनो आसा ते प्रायोरिटीचेर आसा आनी लोकल्स आसात ते सेकंडरी हेजेर हे करता, फेस करता. सो आमी रिक्वेस्ट करूंक आयले आनी आमकां कॅप्टनान अश्युरन्स दिला आतां डिस्टर्ब जावचें न्ही. आनी हे सगळें करता आसतना लोकांक खूब एक डावट आसा की एक इन्सिडंट जाल्लो फाटल्या दिसांनी, फेरीबोट बुडून लोक मेले. एक मना हे सगळे सोल्युशन म्हाका दिसता रिझ्यूम बेगीन करची. आणि आमकां 2 फेरवडी दवरचे ना. आणि खूप जाण जाण कितें करता सगळ्यांक पावला हांगा. प्रत्येक शेती आयज एक शॉकिंग न्यूज आयकपाक येयली आनी आमचे सगळे भाव जे हांगा जमलेले आसा, स्पेशली पंच मेंबर वाड्या वयले, बाकीचे सगळे आमचे बिटोनचे लोक, सगळे वाठारांचे लोक हांगा येयलेले आसा. आयज एक शॉकिंग म्हटल्यार जे आयज अशी न्यूज येयली की जी फेरीबोट आसा ती फेरीबोट सर्वीस आयज बंद केल्लेली आसा म्हणून. आनी ही तुमकां खबर आसतली, ही फेरीबोट सर्वीस जी आसा ती आतांची न्हू, कितली वर्सां जाली, पोर्चुगीज टायमा वयरसून ही सर्वीस चालू आसा. आणि आयज सडनली जी आयज सगळे जाण सर्वीस जे यूज करता ते आमचे सगळे धाकटे धंदेकार जे आपले पोट भरपाक लागून आयज पणजे सिटीन येता, थंयसून फेरीबोटीन जे आमची भुरगीं आसा, स्कुलाक वयपाची भुरगीं, ते लोक सिनियर सिटीजन्स. कित्याक आयज जर तूं बसीचो ट्रान्सपोर्ट घेतलो जाल्यार अर्दे वर लागतले तुका थंयसून पणजे पावपाक. हो आमचो एक शॉर्टेस्ट रूट आसा आनी हो रूट एक ट्रेडिशनल आमचो एक हिस्टॉरिकल जो आमचो इतली वर्सांसून चालू आसा. आयज खंय तरी वायट दिसता, कित्याक आमी हे ओपोज करता. कित्याक आयज जो डिसिजन घेतलेलो आसा, आयज आमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन येयले आसा, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स काडटा आनी आरएनडीचेर घालता. हे पंच मेंबर जे वयता सगळे लोक आरएनडीक विचारपाक वयता, त्या डायरेक्टराक तो काडटा, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचेर घालता. ही फक्त हांगा सेटिंगां चल्ला. हे फक्त एकूच मनशाक प्रोटेक्ट करपाक सोदता, ती कॅसिनो लॉबी. आयज हेच्या फाटल्यान जर हेंच्या भितर हात चल्ला, हे हँड इन ग्लावज आसा फक्त कॅसिनोच्या लॉबीच्या फाटल्यान. आनी हो आतां न्यू प्रोजेक्ट थंय येता जो फेरीबोटीच्या सायडीक आसा पळय, फक्त कॅसिनोक प्रोटेक्ट करपाक लागून आनी तांकां फायदो करून दिवपाक लागून. आयज आमच्या गोंयकारांक सायडीक धरून हे कॅसिनोक हे फुडें काडपाक लागलेले आसा. सो हांव त्या कॅसिनो लॉबीक शिटवानी दिवपाक सोदता, तांकां वॉर्न करपाक सोदता, आमच्या गोंयकाराच्या पोटार येवन तुमी धंदा करनाका. आमची जी ट्रेडिशनल फेरीबोट आसा, इतली वर्सां चालू आसा, ती आमी केन्नाच बंद जावपाक दिवपाना. आमी जे लोक आसता, कित्याक लोक हांगा
हेचे भितर सपोज लायक तुम्ही पळयतले हांगा सगळ्या वाठारांचे लोक येयलेले असतात जे तांकां इफेक्ट जाल्लेले आसा स्पेशली आमचे ते पंच मेंबर जे काळजांसून आयज कॅप्टना कडेन थंय उलोवन दाखयलेले आसा कित्याक तांकां भितरले खबर आसा इन एंड आउट आनी ते डेली झगडत आसा आमच्या आर.एन.डी. कडेन आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन. हांव फक्त इतलेंच सांगपाक सोदतां कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक आनी आर.एन.डी. आमी ही फेरी बोट केन्नाच बंद जावपाक दिवपाना आनी तुमी कितलो प्रयत्न केला हे लोकां बरोबर आमी आसतले. आम्ही रस्तो बंद करतले. आयज इतली गरज आहा की आमचे म्हातारे कोतारे आहा इंजर्ड मनीस आहा तांकां ताबडतोब हांगा येवंक मेळटा सिटीन कांय त्रास जायना आनी हे म्हणटात तुमी बशीन वता 5 किलोमिटर कोणा खातीर 5 किलोमिटर वचपाचे इतले जाणट्यांनी 2 बशी करचे पडटा. आयज आमकां 70 पावले आमी जावच्या पयलीं फेरीबोट चालू आहा आनी हे नेसेसिटीज जाणट्यांक आनी भुरग्यांक पयलीं चड आहा. त्या शिवाय आमी एकाच गांवचे वेटिंगचे वताना ते नेरूल पिल्यार सालिगांव कालांगूटच्या पर्यंत सिवलच्या पर्यंत हेवटेन लागीं पडटा सिटी पूण हेवटेन येता आनी ह्या लोकांक लागून तुमी काकूट तुमकां जर जाणट्या नेण्याची भुरग्याची जर काकूट दिसना जाल्यार तुमी आनी सरकार जाय कित्याक हे पहिले नेसेसिटी तर तुम्ही जाणट्या खातीर म्हणटा फॅसिलिटी दवरल्या भुरग्यां खातीर म्हणटा फॅसिलिटी दवरल्या खंय कसले फॅसिलिटी तुम्ही फॅसिलिटी काडून उडयल्यो. फॅसिलिटी काडून उडोवपाचें काम तुमचें काय लोकां खातीर कल्याण करपाचें काम तुमचें कसले कल्याणकारी हे कल्याणकारी म्हणटा चलयता कल्याणकारी हे तुमी सत्यनाश न्हू हे लोकांची वाठात लावपाची लोकांक करपोवपाची आनी लोकांक तुमी हांगा मरयतले ह्या रापाचेर. त्या खातीर तुमी एक शिटकावणी घेयात आनी लोकांची फॅसिलिटी बंद करू नका. इतल्या वर्सांची कितली वर्सां काही लोक जाणटे येतात हॉटेल त्या लोकांनी मरपाचे हांगा दोतोर म्हणटा ते सगळे हांगाच आहा नेसेसरी डिपार्टमेंटात तांकां हांगा लोकांची बँक स्टेट बँक हांगा ते लोक पडत स्टेट बँकेन येतात तेंच्यांनी कितें करपाचें तांकां बसीन वता म्हणटा तुमी त्या लोकांची काकूत ना तुमकां त्या खातीर हे चड गरज आहा आनी सरकारान बरें चिंतचे. आमी ह्या पयलीं रस्तो बंद केला आमी कंप्लीट रस्तो दोनूय वटेन बंद करतले. सगळे लोक येतले बेटीचे वयचे ना पिल्यारचे येतले बेटीचे नेरूचे येतले मेरेन ते कालुंगाचे मेरेन ते एवढे सगळे लोक येतले. त्या खातीर बरी गरज आसा सरकारान बरें चिंतचे आनी लोकांची फेरी सतत चालू दवरची. खरेंच्या वटेन 2 फेरीबोटी पास जाल्या एकूच फेरीबोट व्हरतात इंजिनियरींग व्हरतात कितें करता हे फकाणां करता तुमी जाणट्यांची लोकांची तुमी फकाणां करता. लोकां खातीर जर तुमी म्हणटा जाल्यार ही लोकांची फकाणां न्हय दिसना तुमकां लोकांची फकाणां म्हणत तेन्ना बरो विचार करचो आनी विचारान धरून हे चालू दवरचें. हांव रेज बोगस पंच मेंबर 11 हांव म्हाका तो राब पडटा एक्चुली एरिया. आयज हांव सकाळी हें हाडूंक इस्कॉलान गेले म्हाका फोन येयला की बाबा ते फेरीबोट बंद आहा आनी सगळीं भुरगीं पणजे वटेन आहा. हांव वचून पळयत जाल्यार हांव सगळ्या आमच्या शॉपकारांक घेवन गेलो पळय फेरीबोटीच्या हितून तर बसलो सांगता की कॅप्टन पोर्टान सांगल्यार फेरीबोट हें बंद दवर म्हणून आनी श्रीवास्तव हांव म्हणटा पळय कोण तो तुमचे कडेन उलयतालो आनी हांवें म्हणलें श्रीवास्तव कोण ना तो म्हणलो तुमी थंय वता तो तुमचे कडेन आर.एन.डी. खंय उलयतालो कॅप्टन पोर्टान. तर कॅप्टनाक उलयल्यार कॅप्टन उलोवन गेल्यार कॅप्टन सारकें आन्सर ना. कॅप्टन म्हणटा तुमकां जे हें दिलां पळय तितल्या प्रमाणे आमी ऑपरेट करता म्हणटा ते आनी सुट्टी आहा त्या कारणान आमी फेरीबोट चलोवंक शकना म्हणटा हे कॅप्टन पोर्टाचो आन्सर. आमी रिटर्न एसएमएस मारला की फेरीबोट बंद करचे ना हे तुमी आमकां रिटर्न दिया तो दिवपाक तयार ना. डिसिजन कितें तुमचें आतां डिसिजन आमी आतां आमचे लोकल एमएलए आपल्याक केदार नायक तेजेर उलयता कितें डिसिजन घेता ते पळोवन आमी तुमकां सांगता त्या प्रमाणे आमी फुडलें एक्शन घेतले. Sir.